डेव्हलप विकास कामां करूंक ना म्हणून लोक ग्रामसभेक येता आणि पंच सदस्य असता तांकां विचारप आसता। पण आमकां वायट एक अनुभव मेळ्ळो की कामां जास्त केले म्हणून आरोप केले आणि आरोप असे असले की पार्टीचे नांवां घालूंक ना म्हणून। आमचे केरी जिल्हा पंचायत सदस्य फटेगांवकर की आपले नाव घालूंक ना पार्टीचेर म्हणून नाम फलकाचेर नाव घालूंक ना म्हणून ग्रामसभेक आमचेर आरोप करताले। ठाणे ग्रामपंचायत जी बिल्डिंग आसा जी आमकां सरकारान सुवर्ण जयंती योजने मार्फत दिल्ली आसा, आमच्या सगळ्या पंचायतीन भरपूर परिश्रम करून ती बिल्डिंग सँक्शन करून घेतली आणि त्याचे जे फाउंडेशन झाले ते आमचे पंचायत मंत्री राजेंद्र आर्लेकर आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे प्रताप सिंग रावजी राणे आमदार लोकल यांच्या हस्ते फाउंडेशन जाल्ले। फाउंडेशनाक जो कार्यक्रम ठरलेलो तो पंचायत डायरेक्टर गुरुदास पिरणकर हांच्यांनी सगळो कार्यक्रम रचयल्लो। पंचायतीचे फक्त सहकारी असले, ताचे नाम फलक जे पार्टी असली ती पार्टी GSIDC अंडर तयार केल्ली आणि तेंच्यांनी हाडून बसयल्ली असली। तेतून पंचायतीचे खंयच राजकारण नासले। अशें आसतना ताणें आमचेर आरोप केलो, आमी हो आरोप खोडून काडटा। तशेंच जो लोकप्रतिनिधी असता तेणी समाजा कडेन कशें वागप, महिला कडेन कशें उलोवप हे तेणी म्हाका दिसता शिकपाची आयज गरज आसा अशें आमकां दिसता। कारण ग्रामसभेत ज्या पद्दतीन तेणी महिला कडेन उलयले, जे अश्लील शब्द वापरले, हांव त्या शब्दाचो निशेध करता आणि जिल्हा पंचायत सदस्याचो निशेध करता। कारण ताणें एक आपली जे उलोवप आसा ती सुदारपाक जाय आणि महिलांचे जो अत्याचार करता, आयज सरकार म्हणटा सरकार महिलांक लागून नवीन नवीन योजना काडटा, महिला सशक्तीकरण करपाक जाय म्हणटा आणि असे राजकीय फुडारी जर महिलांचेर अशा पद्धतीचे जर शब्द वापरपाक लागले जाल्यार महिला कशा पद्धतीन फुडें येतल्यो। म्हणून आयज जो सरकार हा गोंयांत, आमचो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि पंचायत मंत्री राजेंद्र आर्लेकर यांच्यानी हेची दखल घेवन तेजेर योग्य ती कारवाई करपाक जाय अशी माझी अपेक्षा आसा। तेंच्यांनी आमचेर झडपी येवन हांगासर अत्याचार केल्ले सारखे महिलांचेर केल्लो आसा। तेणी जे अश्लील शब्द वापरले ग्रामसभेकाचे ते आमकां आयकून न्हू इतले हे दिसले की खरेंच जर सरकारान आयज आमचे ते मागणे आयकून घेवपाक जाय आणि सरकारा कडेन हांव मागतां की तेंचे असले हे आसा पळय लोकल प्रतिनिधी म्हणून तर तेंचेर कांय तरी कारवाई जावची हे हांव हे करता आणि तेचो हांव निशेध करता खरेंच।